आयज फाल्यां करीत निमाणो भाजपाक सरकार स्थापन करपाक म्हूर्त मेळ्ळो। खासा गोपां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयचे नवे सरकार 24 मार्चाक अस्तित्वांत येतले अशें कळटा। 24 मार्चाक मुख्यमंत्री तशेंच हेर मंत्र्यांचो सोपूतविधी राजभवनार जातलो। मुख्यमंत्री म्हूण ह्यान पयलींच दोतोर प्रमोद सावंताचें नांव निश्चित जालां। गोंय विधानसभेच्या निकालाची मतमेजणी 10 मार्चाक जाल्ली। त्या उपरांत आता 14 दिसांनी नवे सरकार अस्तित्वांत येतले अशें कळटा। मोगो पक्षान भाजपाक दिल्ल्या तेक्याक विरोध तशेंच मुख्यमंत्री पदा खातीर लागिल्ली सर्त ह्या खातीर सरकार स्थापनेक कळाव लागलो अशें मत राजकीय जाणकारांनी व्यक्त केलां। ह्या विशयांक अदीक म्हायती दितात आमचे खबराकार सुशांत गावस। हॅलो सुशांत। हॅलो 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 सुशांत, ह्या संदर्भान तू आमकां अदीक म्हायती दिवशी? हय हॅलो हॅलो सुशांत, ह्या संदर्भान तू आमकां अदीक म्हायती दिवशीत? भाजप सरकाराचो सोपूतविधी 24 मार्चाक जावपाक आसा। सोपूतविधी सुवाळ्याक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे सयत केंद्रांतले कांय व्हड मंत्री हाजीर रावतले। ते नदरेन प्रशासनान तयारी सुरू केल्या। केंद्रीय भाजपान नेमणूक केल्ले निरीक्षक कांय दिसां भितरच विधिमंडळ गटाची बसका घेतले आनी ते उपरांत गटाच्या फुडाऱ्यांची नांवां घोशीत करतले। उपरांत भाजपा फुडारी राज्यपालां कडेन वचून सत्ता स्थापनेचो दावो करतले आनी 24 वेर हो सोपूतविधी जावपाचो निश्चित जाला। देव बरें करूं सुशांत।